Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान नाथानाक दाविदाशी धाडलो. ताचेशी येवन ताणें सांगलें, एका शारांत दोग मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्यांचे आनी गोरवांचे जायते हिंड आसले, पूण गरीबा लागीं एकूच शेळी आसली आनी ती बी विकती घेतिल्ली. तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां बाळां सांगाती वयर सोरली. ताचेंच खाण खाताली, ताच्याच कांशांतलें पियेताली आनी ताच्या ओड्ड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपली एक धूव जाल्लेच भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावून चोरलो. ताका जेवण करूंक तो आपल्या खाशा एका मेंढऱ्याक वो पाडकुल्याक मारूंक तयार ना जालो, पूण त्या गरीबाची शेळी मारून आपल्या पावण्याक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नाथानाक म्हळें, देवाच्यान अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. असलें कर्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नाथानान दाविदाक म्हणलें, तूंच तो हो मनीस. सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजी बेपरवा तुवें केली आनी हितीत उरियासाचे बायलेक तुजी पोतीण करून घेतली देखून तुज्या घोराण्यावेली तलवार केन्नाच कोडसोरची ना. सर्वेस्पर असो उलोयता, तुज्याच घोराण्यांतले हांव तुजेर वायट उपजोशें करतलों आनी तुजेच उजरां तुज्याच बायलांक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलों आनी ह्या वताच्या उजवाडा तो तुज्या बायलांक घेवन न्हिदतलो. तुवें केलाय तें गुप्तीं केलाय, तर हांव आख्या इस्रायेलाचे नोदरे मुखार आनी वताच्या उजवाडा ह्यो सगळ्यो वस्तू करतलो. दाविदान नाथानाक म्हळें, म्हज्या सर्वेस्पराचेर हांवें वातो केला. नाथानान दाविदाक समजायलो, सर्वेस्पर तुजें पातोक भोगशिता, तूं मरचो नाय. तरी असलें कर्तूब करून तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मूचो आसा तो भुरगो मरतलो. मागीर नाथान आपले घरा परतलो आनी उरियासाचे बायलेन दाविदाक दिल्लो त्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान खास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगळी रात जमनीर न्हिदलो. ताच्या घराचे कारबारी आयले आनी ताका जमनीवेलो उठूंक आग्रो करूंक लागले, पूण तो कबूल जायना जालो आनी ताचे बराबर जेवलोय ना.
देवाची उतर हे. आमचो जबाब निर्मळ काळीज रुचून म्हाका तूं दी देवा. निर्मळ काळीज रुचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन घोडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब निर्मळ काळीज रुचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब निर्मळ काळीज रुचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगळ्याक तुजी दया वाखाणतलो सायबा. तुजें किर्तोन सायबा म्हज्या ओंठार तूं घाल. वाखाणेची उतरां. जबाब निर्मळ काळीज रुचून म्हाका तूं दी देवा. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांजातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बराबर आनीकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडें उदकान भरोसर ल्हारां होड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलो. ताणें ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडतांव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भेसूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकोतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ. सर्वेस्पोर तुजें पातोक बोगशिता, तूं मोरचो नाय. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक 12:13. नियाळाक आधार. गोंयच्या धर्म प्रांतांत वेदी सेवकांच्या उत्सवा समारंभणेक एका याज्ञिकान वेदी सेवकांकडे उलोवप करतना तांकां एक विचार केलो. देवान मोइजेसा वरवीं दिल्लो 10वो मान्यामेंत खंयचो? पेल्याचे वस्तूंची आशा करूं नये असो भुरग्यांनी व्हडल्यान जबाब दिलो.
आयच्या पयल्या वाचपांत दावीद राजाक देवान सगळें दिल्लें आसतना कुडीची आशा भागोवंक उरियासाचे पोतिणीक आपली करून तिचें थाय कुडीचें पातोक आदारता. देव नाथान प्रवाद्या वरवीं दाविदाचें पातोक ताच्या तोंडार मारता तेन्ना दावीद आपलें पातोक वळखून घेता आनी सर्वेस्पोर देव ताका भोगशिता. देव आमचे आशेक न्हय बोगोर आमचे गरजेक सगळें फावो करता. देवान आमकां सगळें गरजेचें दिल्लें आसतना पर्यंत आमी पेल्याचे वस्तूची आशा करून ती आमकां मेळोवन घेवंक कसलेंय पातो करूंक फाटीं सरोनात. असल्या वेळार देव वेगवेगळे तरेन ह्या पातकांतली भायर सरूंक शिडकावणी दिता. आपलें पातोक वळखून ताचे कोंती भरीत काळजांत दूख दवरून देवाशी परततल्यांक देव आपली काकूट फावो करता. बापा, पेल्ल्याच्या वस्तूंची आशा करिनासतना तुवें आमकां दिलां तातूंत धादोशी जावन जिवंक आमकां सगळ्यांक खुशाल मोनाची कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.